नमस्कार येवकार. गोवा टुडेंत सुयश गावणेकार. गांवांनी शिगमो साधलो, नगरांनी मातसो वेगळो प्रकार. आधी धुकल्ले फेब्रेर मार्चार, आता एप्रिल मायार. एक बुन्याद पुरयली, दुसरी खणूक तयार. ताप नाशिल्ली सुवात, सोद तज्ञाच्या माथ्यार. जीब एकदम हुलपली, आधी फूक ताकार. आयिल्लो गेल्लो आता चर्चेच्या जापेन आवया. स्कॅमाचो सुकाळ एक जालें दुसरें तयार. आदी श्रमिकांच्या पोटार, आता बॉयलरांत फॅक्टरीकार. जग हेडले पालथो संसार, तेकली परीक्षा कोविडाचे लाग. ऑनलायन ऑफलायन सोयीस्कर व्यवहार, लागा चलूंक वा बसा बाकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. राज्यांतल्यो 11 नगरपालिका, पणजे महापालिका आनी झेडपी नावेले आनी पंचायत वार्डांच्यो पोटवेंचणुको धुकल्ल्यो एप्रिल मेरेन. राज्य वेंचणूक आयोगाची ऑर्ड. IIT वाळपयच्यान गेली तरी गोंयांत खंय तरी जातलीच. मुख्यमंत्री ठाम, सरकार नेमतलो तज्ञ समिती. IITक सुवात सोदपाची जबाबदारी समितीचेर. टॅक्सीवाले म्हणटा गोवा मायल्स बंद करात. मुख्यमंत्री म्हणटा चर्चे उपरांत. नव्या मोटार वाहन कायद्याचेर टॅक्सीवाले मायकलाचे कांकू. माविनाचोय सूर बदल्लो, तेवूय खंय चर्चे उपरांत. लेबर गेटी उपरांत गोवा फॉरवर्डाचो सरकाराचेर फॅक्टरी गेट स्कॅमाचो आरोप. उद्देगांकडच्यान मागतात 2-2 खात्यांच्यो स्थिरता दाखले. ईज ऑफ बिझनेसांत गोंय घसरलें. आनी ऑफलायन एग्जामी वेल्यान GVM कॉलेजीच्या भुरग्यांचो बोवाळ. प्रिन्सिपलान आपयलो पोलीस फोर्स. प्रिन्सिपलाचे शिटकावणी उपरांत चडशे भुरगे निमाणे ऑफलायनीक तयार. राज्य वेंचणूक आयोगान राज्यांतल्यो 11 नगरपालिका, पणजी महापालिका, वेगवेगळ्या पंचायत वॉर्डांची पोटवेंचणूक आनी नावेलीचे एका झेडपी मतदारसंघाची वेंचणूक एप्रिल मेरेन म्हणल्यार 3 म्हयन्यां खातीर वा आयोगान वेंचणुकाची तारीख निश्चित करी मेरेन फुडें धुकल्ल्या. वेंचणूक आयोगाची भौशीक कळवणी सरकारान मिडिया खातीर उजवाडायल्या. वेंचणूक आयोगान 11 पालिका, पणजे महापालिका, वेगवेगळे पंचायत वॉर्ड आणि नावेले मतदारसंघातल्या एका झेडपी मतदारसंघाची पोटवेंचणूक फुडें धुकल्ल्या. वेंचणुको एप्रिल म्हयन्या उपरांतूच जातल्यो वा आयोगाकडच्यान तारीख निश्चित जातकीच जातली म्हूण वेंचणूक आयोगान नोटिफिकेशन काडला. दिवचल, कुंकळे, कुडचडे काकोडा, काणकोणा, म्हापशा, मडगांव, मुरगांव, पेडणे, केपें, सांगे आनी वाळपय पालिका वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या. पणजे महापालिकेचो टर्म 14 मार्चाक सोंपता. पणजेची वेंचणूक 28 फेब्रुवारी मेरेन घेवची म्हूण वेंचणूक आयोगान फाटल्या 5 ऑगस्टाक प्रस्ताव घाल्लो. कोविडाचे अरिश्ट वतकीत वा प्रभाव कमी जातकीत वेंचणुकी घेवच्यो म्हूण आयोगान 22 सप्टेंबराक सल्लो दिल्लो. पणजेची वेंचणूक बाकीच्या पालिकांबरोबरच जावची म्हूण मजगतीं सरकारान विनवणी केल्ली. आतां कोविड लसीकरण सुरू जाल्ल्यान सरकारी यंत्रणा खंय तातूंत बिजी. RO, ARO म्हूण काम करपी उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार त्या कामार आसात. जानेर फेब्रुवारांत लसीकरण मोहीम आशिल्ल्यान तांचेर आनीक भार नाका म्हूण वेंचणुको फुडें. वेंचणूक वेवस्थापन सारकें जावचें म्हूण नावेलींतली झेडपी वेंचणूकय बरोबर घेवप योग्य. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. IIT वाळपयच्यान गेली तरी गोंयांत खंय तरी जातलीच म्हूण मुख्यमंत्री ठाम. सरकार IIT सुरू करपा विशीं सिरियस आसा. सरकार आतां तज्ञ समिती नेमपाक सोदता. गोंयांत IIT खंय खंय पर्याय आसा ते ही समिती पळयतली. कांय विरोधक खंय गोंयकारांक असले बऱ्या प्रकल्पां आड चिथावन घालतात. तरींतल्यान रद्द केल्या. खंय व्हरपाचें हें अजून ठरोवंक ना. ओके, गव्हर्मेंट ताका लागून एखादी एक 4 जाणांची कमिटी जे शिक्षण तज्ञ IIT आनी हे सगळें घालून व्हेरीफाय करपाक लायतले. आमकां परत अशा पद्दतीचे प्रॉब्लेम जाल्ले नाका. IIT इन्स्टिट्यूट हें गोंयांत जावपाकूच जाय. ताच्या खातीर सरकार सिरियस आसा. आणि त्याच बाबतीत एक व्यवस्थित 4 जणांची 5 जणांची एखादी कमिटी काढून प्रत्येक कडले ज्या ज्या जाग्यार ऑप्शन्स वेगवेगळी अवेलेबल आसा
ती पळयली वयतली आनी ती पळयल्या उपरांत सगळ्यो गजालीचो सारसार विचार करतले आनी ताज्या उपरांतूच सरकार फायनल डिसिजन घेतले. हें सरकार गोंय स्वयंपूर्ण करपाक चलता, पण हांगासले थोडे मरे वाचतना ते परतें वाचता, ते सोंपोवपाक शकता म्हणून वाचता. म्हाका दिसता तेंच्यांनी दोळे उगडून ते सारकें वाचपाची गरज आसा. बेजीक गांवांतलो जो गोंयकार आसा तो सद्या स्वयंपूर्णतेचे वाटेन वचपाक, केन्ना कोणाक घर नाशिल्लें, केन्ना कोणाक टॉयलेट नाशिल्लो, केन्ना कोणाक लायट नाशिल्ली, उदक नाशिल्लो, ते गोंयकार आज पंचायती कडेन वचपाक लागले. पंचायती कडेन तांकां खंय तरी बाबा टॉयलेटी खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो मेळपाक लागल्या. थोड्या जाणांच्यान हें पळोवन उजो जाला म्हणून तांकां जें आसा पळय न्ही वेगवेगळी स्वप्नां पडपाक लागल्या. गोंयकार स्वयंपूर्ण कोण करता आनी कोण सोंपोवपाक उठलेले हें निव्वळ गोंयकारांक खबर आसा. विचारिल्लें चर्चे उपरांत टॅक्सीवाल्यांच्यो मागण्यो आयकून चर्चे उपरांत खंय उपाय काडटले. निर्णय टॅक्सीवाले, गोंयकार आनी पर्यटनाच्या बऱ्याचो जाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. गोवा मायल्स आत्ताच्या आतां बंद करात म्हूण टॅक्सीवाले वचून मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. नवो मोटार वाहन कायदो चालीक लावपा विशीं खंय कितें तें चर्चे उपरांत. मायकल म्हणटा रस्ते, इन्फ्रा आदी जाग्यार घालात. माविनाचोय सूर बदल्लो. टॅक्सीवाल्या एसोसिएशनाक आज मिटिंगे खातीर हांवें आपयल्लें आनी अकॉर्डिंग टू डॅट सरकार जो बरो निर्णय, गोंयकारांच्या हिताचो निर्णय जो आसा, द इंट्रस्ट ऑफ टॅक्सीकार आनी टुरिजम हे दोनूय विशय एके कडेन घेतल्या उपरांत जो समतोल एखादो निर्णय जो आहा तो थोड्या दिसांनी घेतला. ओके, लास्ट कॅबिनेटाक न्हू ट्रान्सपोर्ट न्यू फायनां त्यो डिफर जाल्ल्यो, ते ह्या कॅबिनेटा मिनिस्टरान हाडटा म्हटल्यार आनी हांव तेजेर डिस्कशन जातलें ताज्या उपरांत. फ्रुटफूल कितें तरी दिता म्हटलं आनी एक आमी तेंचेर विश्वास दवरता. कळ्ळें तुका? आतांच तर आमी तेंच्या वयतले मागीर कितें जावपाचें आहा तें ना तें जातलें. ताका लागून हांव सांगता तेंच्यांनी बरें रिस्पॉन्स दिल्लो. तेच्या फुडली कितें आहा तें आमी तुमकां फुडें सांगता. खूब आमी स्क्रॅपूच सांगला न्हू, स्क्रॅप सांगला, पूण ताका कितें आहा डायरेक्टली स्क्रॅप अशें म्हणूंक शकना न्हू. ताका लागून आमची तेजी आतां तेजेर स्टडी चल्लेली आहा. ते एकूच डिपार्टमेंटान सॉल्व करचे. त्या खातीर आमी मोविन बाब गुदिनो सातार्डेकर डायरेक्टर हांकां सांगलात तुमी हें स्टडी करून हेजेर डिसिजन हाडचें. पयली ओली पेनल्टी वेव करपाक गेल्ली, मागीर टॅक्सूय आमी वेव केले. आसा की तेंचे बिझनस रेड्यूस जायत वयता. ते मिटर बसोवपाक रेडी आसा, पूण मिटर बसयतना तांकां दुसरे वेगळे वेगळे इश्यूचो तांकां सुदारला जाल्लो जाय. पूण एक मिटिंगान सगळें सॉल्व जायना. हांवें तांकां सांगलां आनी एक मिटींग जाय पडटली. ते मिटींग सीएमा कडेन टायम घेवन हांव तुमकां मेळटलो. नवो मोटर वाहन कायदो गोंयांत चालीक लावपा विशीं खंय कितें तें चर्चे उपरांत मायकल म्हणटा पयलीं रस्ते जाग्यार घालात. हो आख्खो रोडाचेर ट्रॅफीक सिग्नलां, ट्रॅफीक लायट्स, वन वे हे अजुनी कंप्लीट जावंक ना. तेजे भायर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जे आहा, जे शोले वसा न्ही पळया तुमी, रायट फ्रॉम आसागांव आमचे पार्रा क्रॉस करून आसागांव ते सारके मांद्रे, आरांबोल, केरी वचून पळया तो आख्खो रोडूच काबार जाल्लो आहा. हिंगा पायपलायन घातल्या, केबल घातल्या, रोड काबार जाल्लो. इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तर आमी दिवंक शकना जाल्यार ह्यो फायनी आनी कश्यो घालूंक शकता आमी. नवो मोटर वाहन कायदो चड दीस धुकलूंक मेळना हे विधानसभा अधिवेशनात कायदो येतलो म्हूण सांगतालो त्या माविनाचो 48 वरांत सूर बदल्लो. न्यू मोटर व्हेकल एक्ट केन्ना आमी डिसायड करता इम्प्लिमेंट करपाक ते आमी डिसायड करतले थोड्या दिसांनी. सो नेक्स्ट कॅबिनेटान येतली ते ना ते हांव खात्रेन सांगपाक शकना नेक्स्ट कॅबिनेट बिकॉज देर इज अनदर मिटींग ऑफ द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट विथ नितीन गडकरी जी टुमोरो इन दिल्ली. So there is a conference. So many issues will be decided. तितून तेही येतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. लेबर गेट स्कॅमा उपरांत आतां गोवा फॉरवर्डाचो सरकाराचेर फॅक्टरी गेट स्कॅमाचो आरोप. सरकार उद्देगांकडच्यान TCPचो ढाचो स्थिरता दाखलो मागता आतां उद्देगांक कारखाने आनी बॉयलर खात्याकडच्यानय ढाचो स्थिरता दाखलो हाडूंक लायतात. हें एक मोठें स्कॅम म्हूण गोवा फॉरवर्डाचे दुर्गादास कामतीचो आरोप. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसांत खंय गोंय घसरलें. आता प्रमोद सावंत सरकार म्हणटा की TCPची स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट बरी आहा, फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सा कडल्यानूच स्टेबिलिटी घेवची. सो सरकाराक पयली प्रश्न विचारूंक सोदता, दोग जाणां कडल्यान जर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जर घेवंक जाय तर खंयची लिगल आनी खंयची इल्लीगल हे सरकारान सांगचें. थंय थांबना,
फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स एक पावल आणि पुढे मारता. टीसीपीन हजारा वयर लोक एम्पॅनल जाल्ले आहा. हांगा 3 जाणांक घेता ते तांचे कोण खास आहात ते. आणि ह्या 3 जाणांक जो सामान्य नागरीक जो इन्व्हेस्टमेंट हाडूंक सोदता, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंक सोदता, हाका ते सांगतात टीसीपीची स्टेबिलिटी बरी आहा पण हांच्या कडल्यान परत घे. दिस इज नथिंग बट दिस इज अ क्लियर कट रॅकेट रन बाय प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट अँड फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स डिपार्टमेंट. हे पयशे खंयच्यान बारीक लोकांक, बारीक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीक बुड्डून खावप, कारण सरकारा कडेन येणावळ ना. सो दुसरे वटेंतल्यान पयशे जोडप आनी ताजेर खावप हे सध्या चल्ल्या. दिस इज नथिंग बट अ न्यू फॅक्टरी गेट. तो म्हणटा मोटर जर रिप्लेस केलो ल्हान सुद्दां परत स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी घे म्हणटलो. म्हणजे घरान जर फ्रीज हाडलो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घे, फ्रीज मोडलो चेंज करलो दुसरो हाडलो परत स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घे. तुमकां याद करून दिता सप्टेंबर 5 तारीख 2020 निर्मला सीतारामनान एक रिपोर्ट रिलीज केलो ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाचेर. त्या रिपोर्टान गोंय जे 21व्या नंबराचेर आशिल्ले इन ईज ऑफ डुईंग बिझनेस इन 2018 हॅज गॉन अहेड आनी आतां 25चे स्टेप पावला. फ्रॉम 21 इट कूड 25 आणि रिझन आहा की देर इज नो कॉन्क्रीट पॉलिसी फॉर इन्व्हेस्टमेंट्स इन गोवा. सो आम्ही मागतात की ताबडतोब हे रद्द करचे फॅक्टरी गेट, अदरवाइज we'll have to seek legal course in this matter. हे एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया. ऑफलायन एजामी वेल्यान जीव्हीएम कॉलेजीच्या भुरग्यांचो सकाळी बोवाळ. टीवायची एजाम आशिल्ली, ऑनलायन एजामूच जाय म्हूण बोवाळ. परीक्षेच्या तारखेचोय गोंधळ घाला म्हणून भुरगीं सांगतात. निमाणे पोलीस फोर्स मागोवचो पडलो. एजाम दिवपाची आसात आनी भितर सरचे, बाकीच्यांनी घर वचचे म्हूण कॉलेजीचे प्रिन्सिपलान शिटकावणी दिली. चडशा भुरग्यांची शिटकावणी सरशी एजामीक बसपाची तयारी. तांचो लिडरा कडेन हांवें कन्वे केल्लें आसा की भुरग्यांक अपील कर टू एपियर फॉर द एग्जाम बिकॉज दे हॅव बीन गिवन द टायम. सो इफ दोज स्टुडंट्स हू आर नॉट इंटरेस्टेड शूड नॉट क्राउड हियर, दे शूड गो होम अँड अलाव दोज स्टुडंट्स हू आर इंटरेस्टेड टू एपियर फॉर द एग्जाम. सो वीच इज टॉकिंग टू द स्टुडंट्स. आणि तुम्ही युनिव्हर्सिटी कडेन मेसेज कितें कन्वे केल्या? युनिव्हर्सिटीक आमी हें सगळी कळयतले आता. त्यांचे सर म्हणणें हे आशिल्लें की एग्जाम पयलीं 25th सांगली, देन सडनली ना एक्झाम 4 तारखे सांगिल्ली. सो स्टुडंटांनी युनिव्हर्सिटी कडेन कंप्लेन केली की 4 तारखे नाका, वी आर प्रिपेर्ड टू एपियर ऑफलायन बट वी युनिव्हर्सिटी शूड गिव अस द टायम. म्हणटकच युनिव्हर्सिटीन 4 तारखेची 18 तारखे दवरली बाय गिवींग दॅम टायम. सो एवरीबडी वॉज प्रिपेर्ड फॉर दीस एग्जाम. ओके. आता सर सगळे स्टुडंट प्रोटेस्ट करता काय थोडे कोण एग्जाम दिवपाक गेले? बसपाक गेले, थोडे बसपाक गेले. क्लासी आसा. तुमकां सर अशें पेरेंट्सा कडल्यान कोणा कडल्यान बीन कितें रिटर्न कंप्लेंट बी? पेरेंट्सा कडल्यान कांय आयला आमकां. आणि स्टुडंटाची ह्या पयलीं कितें कंप्लेंट बीन येयली? कांयच ना, कांयच ना. ओके. सो डायरेक्ट कांयच ना. आयज एग्जाम डे दिसा डायरेक्ट प्रोटेस्ट? हय, डायरेक्ट प्रोटेस्ट केला. पळय हांगा जीव्हीएम्स कॉलेजीचे स्टुडंट्स, फक्त जीव्हीएम्स कॉलेजीचे न्ही, अक्रॉस गोवा सगळे कॉलेजीस, सगळे स्टुडंट्साक एकूच जाय ते आसा ते ऑनलायन एग्जाम्स. बिकॉज द लेक्चर्स दॅट वर टेकन ह्या सेमेस्टरान जे लेक्चर्स घेतला दे वर ऑल ऑनलायन. आणि जेन्ना तुमी एग्जाम्स विचारता भुरग्यांक तेन्ना वाय डू दे हॅव टू कम अँड आन्सर दी एग्जाम्स ऑफलायन? दिस इज द बेसिक डिमांड दॅट द स्टुडंट्स आर मेकिंग. 200 ते 300 भुरग्याचे वयर आसा, तसे ते सगळे कॉलेजीचे भुरगे युनिव्हर्सिटीचे भायर बसतले आणि मेक शुअर करतले की एग्जाम्स जे आसा दॅट हॅव टू बी ऑनलायन. दिस इज अ बेसिक डिमांड. इफीत ऑटिझमाचेरय फिल्मां आसात.
सामान्य मनशा बरोबरच असामान्य मनीसय असतात, ते ह्याच संवसारात असतात. दुसऱ्यांनी तांचे कडेनय समाजान योग्य नजरेन पळोवंक जाय म्हूण डायरेक्टर श्रीधर BSचे इन अवर वर्ल्ड डॉक्युमेंटरीचो संदेश. ऑटिझमाची लक्षणां आशिल्लीं भुरगीं खंयचीय गजाल लक्ष दिवन सहज शिकूंक शकतात. तांकां योग्य मार्गदर्शन लागता म्हूण श्रीधर प्रुडंटा कडेन उलयलो. It's want to talk about the apathy that the society have towards these children and the parents, and how they are being discriminated, and how difficult it is for them to raise their child in a society which is not accepting. So that was the first moment when I felt that it is important to put together these conversations that I am having in the form of a film, so that people can come to their own understanding of the film. It is parents who are crying to tell the world their life, about their life, their children. Without speaking, they are saying what they want to say. So I wanted the world to know what this world looks like, and where you need to understand that they are in our world. And why is it that there is a difference between two worlds? There shouldn't be. We should always be accepting each one for the difference. Not two people can be alike. These children have some quality called hyperfocus. So they don't get distracted by many things. Me and you, while we are having this interview, we could be having many thoughts running through our head, whereas these children don't have those thoughts. They're very focused on what they're doing. So the good part is, these children can excel in whatever they do, and they do excel. And the thing is, like, you know, there are many times these children, without actually, in the movie also they say, without actually seeing the notes, they can read, they can play music, and also music does kind of stimulate them in a very positive way. फोंड्या 30 जानेराक जावपा आशिल्ले लश्कर भरती वेळार देशभरांतल्यान येवपी तरणाट्यांक रावपा खावपाची वेवस्था करूंक पिपल्स ऑफ फोंडा फुडें सरल्यात. एक्झिबिशन सेल स्वरुपांत मिलिटरी कॅम्पा लागसार माटोव घालून थंयच तांची वेवस्था करपाचें थारलां. फोंडा बिझनेसमॅन अँड प्रोफेशनल फोरमान फोंड्या दवरिल्ल्या गोंयचो बाजार एक्झिबिशनाक आमदार मंत्री गोविंदान ह्या नव्याच उपक्रमाक आधाराचें उतर दिलें. हजारो आमचे यूथ जे आसात वेगळ्या वेगळ्या राज्याच्यान थंय इंटरव्यू खातीर येतात, पूण आज कितें जाल्लें आसा, तांकां रावपाची वेवस्था खूब आसा. खाण एखादो कोणूय पार्सल हाडून दिवपाक शकता, पूण अत्यंत म्हत्वाचें म्हळ्यार तांकां रिलॅक्स रेस्ट घेवपाक जाय, काम तांची मनाची शांती तांकां जाय. आनी हें जर करतले जाल्यार अत्यंत म्हत्वाचें म्हळ्यार जो पेंडल आनी टॉयलेट सुलभ शौचालयाची खूब गरज आसा. आनी जेन्ना वेळाचेर अशी संकल्पना घेवन ते आमच्या मुखार आयले, त्या वेळाचेर म्हाका दिसलें की ह्या संस्था जी आसा त्या संस्थेक आधार करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता तुमी कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टराक सुद्दां काल पळयलें आसा, हांवें ताका फोन करून ऑलरेडी सांगिल्लो आसा. आत्ताच्या आत्ता आमचे बिल्डिंगाचे डिव्हिजन 16 तुमी कॉन्टॅक्ट कर, तुमकां पेंडल आनी सगळे टॉयलेटीचे वेवस्था करतलो. पयशे कितें आहा ते मातशें पळोवचें, हें हांवें तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. सांगपाचें तात्पर्य म्हळ्यार कितें, जे रक्षक जे आसा, जे जवान जे आसात, ते आज सरहद्दीचेर म्हळ्यार शिमेचेर आज दीस रात्र दोळ्यान तेल घालून आनी आज आमी क्रांती ह्या मैदानाचेरूच आसात. ज्यांनी हे सॅक्रिफायस त्याग केल्ले लोकांचे आमी सदांच स्मरण हाडपाक जाय. आनी अशा वेळाचेर आमी हे शब्द उलयतात की ह्या लोकांक ते फाल्यां सगळ्या तातूंतल्यान कितले सिलेक्ट जातले, कितले सिलेक्ट जावपाना हें आमकां कांय खबर ना, पूण हे जेन्ना सिलेक्ट जातले तेन्ना वेळाचेर आमची याद, आमची म्हणटा कारण सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा हें खूब म्हत्वाचें. सातत्यान ते केन्ना गोंयांत जर आयले जाल्यार याद करतले. फोंडा बिझनेसमॅन अँड प्रोफेशनल फोरमान फोंड्या क्रांती मैदानाचेर गोंयचो बाजार एक्झिबिशन दवरिल्ले. एक्झिबिशनात बायलां मंडळांनी स्टॉल्स घाल्ले. तुम्ही एक मार्ग दाखवताय, म्हणजे हा फोरम जो आहे म्हणजे छोट्या व्यावसायिकांचा म्हणजे स्मॉल बिझनेसमॅन अँड प्रोफेशनल्स यांचा फोरम ही जी संस्था आहे, तुम्ही गोव्याच्या लोकांना 12ही तालुक्यातल्या लोकांना एक मार्ग दाखवताय की म्हणजे हतबल होऊन बसायची काहीच गरज नाही. नोकरी गेली किंवा धंदा बुडाला किंवा कमी झालं उत्पन्न तरी काहीतरी मार्ग असतो, म्हणजे इथे स्टॉल घालणं हाच मार्ग असतो असं नाही, पण तुम्ही किमान एक विचार दिला इथनं की हातपाय जर हलवले तर काहीतरी करता येतं. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगांव रवींद्र भवनात स्वामी विवेकानंद केंद्र सुरू करतले. दामोदर सालांत स्वामी विवेकानंद रावन गेल्ले त्या वास्तूक भेट दिवंक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. ते वास्तूचे देखरेखीक खंय सरकार आधार करतलो.
गोंयभर विवेकानंद जयंतीच्यो कार्यावळी जाल्यो. राम मंदिर निर्माणाक निधी जमोवंक गोंयभर रॅली. साळगांवां आमदार जयेशान ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण केलें. गोंयभरच्यो एक खबरो. मडगांवां रवींद्र भवनात स्वामी विवेकानंद केंद्र सुरू करतले. मुख्यमंत्री उलयलो. पण योगायोगान ह्या युवा सप्ताहाच्या निमित्तान सगळ्या गोंयकारांक तरणाट्यांक कळचें की स्वामी विवेकानंद हांगा येवन गेल्या. प्रदीप नायक हांचे कडेन आमी उलयताले की ही वास्तू भायरसून पळोवपा खातीरय बी लोकांक तेंच्यांनी ही वास्तू तेंच्यांनी आपलो मनोगत व्यक्त केला की गोंय सरकाराची जर इच्छा आसत जाल्यार लोकांक ही वास्तू आमी पळोवपा खातीर उगडी दवरपाची आमची तयारी आसा, जेणे करून ही वास्तू तेंचीच आसतली बट सरकारा कडल्यान सहकार्य ज्या पद्दतीन जाय आनी तें दिवपाची आमची तयारी आसा. तेंच्यांनी ती गेली 130 वर्सां ती वास्तू जतन करून दवरल्या. त्या वास्तूचें तितकेंच पावित्र्य राखलां हें खरोखरूच खूब म्हत्वाचें आसता. तांकां आमी म्हणना की आमी सरकार कितें व्हडलो सपोर्ट करूं शकता असो, पण नक्कीच तेंच्यांनी जी गजाल ताका कदाचित सेक्युरिटी आसतलो, थंयसर क्लिनिनेस दवरपा खातीर बाकीचो आसतलो. सो म्हणजे हांगासर स्वामी विवेकानंद रावून गेला त्या ती स्वामी विवेकानंद केंद्र हें मडगांवांत सुरू जावचें त्या ती आमी आमच्या मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात स्वामी विवेकानंद केंद्र एस्टाब्लीश करतले. आनी नक्कीच आमच्या यूथ पॉलिसीच्या नुसार त्या केंद्राच्या माध्यमांतल्यान स्वामी विवेकानंदांचे विचार पुराय गोंयभर पावोवपा खातीर कंटिन्युअसली वर्सभर वेगवेगळे कार्यक्रमूय बी आयोजन जातले. स्वामी विवेकानंद जयंती निमतान सांखळे मोटरसायकल आनी सायकल रॅली जाली. रॅलीत वाळपयचे भुरगे आशिल्ले. स्वामी विवेकानंदाच्या जयंतीच्या निमित्तान स्वामी विवेकानंद हे सदोदित युवकांचे आयडल आशिल्ले. हांवें वदळ सांगला त्या प्रमाणे स्वामी विवेकानंद गोंयांत येवन गेले. हे 1892 शिकागो वयच्या पयलीं ते रावपी त्या दामोदर सालाद आसतले किंवा त्या राशोलच्या सेमिनारीत आसतले, क्रिश्चनिटीचो धर्म समजपा खातीर आसतले किंवा त्या पद्दतीन कवळे आसतले, म्हाळसा आसतले, मंगेशी आसतले. ह्याय देवळांत आमचे स्वामी विवेकानंदजी येवन गेल्या. म्हणजे आध्यात्मिकतेचें दर्शन घडोवपा खातीर आनी आपली बौद्धीक क्षमता वाडोवपा खातीर आयच्या तरणाट्यांनी तांचो आदर्श घेवपाची गरज आसा. स्वामी विवेकानंद जयंती निमतान म्हापशाय सायकल रॅली जाली. राम मंदिर निर्माण जनसंपर्क अभियाना खाला पणजे रथयात्रा आनी मोटरसायकल रॅली जाली. एक मोठो इनिशिएटीव आमच्या सगळ्या देशभराच्या आणि अख्ख्या जगभराच्या हिंदू समाजाचो एक भव्य राम मंदिर जे अयोध्येक तयार जाता हाच्या खातीर प्रत्येक ज्यो आतां टिम्स फॉर्म जाल्ल्यो आसा गोंयभर वेगवेगळ्यो टिम्स फॉर्म जाल्ल्यो आसा आनी ह्या टिम्साच्या मार्फत गोंयच्या प्रत्येक घरान एक आपलें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या मंदिरा खातीर येवचें हाच्या खातीर आमचो ह्या टिमीचो प्रयत्न आसतलो की आमी प्रत्येक घरान आमी लोकांक अप्रोच जातले. राम मंदिराक निधी जमोवपाचो संकल्प कुडचड्यार मोटरसायकल रॅली जाली. राम जन्मभूमीचें जें महामंदिर जें आज देशान बांदतात ताजे खातीर निधी एकट्ठा करप हो एक कॉन्सेप्ट आज भुरग्यांनी मुखार सरून ताजे निमतान एक रॅली तयार केल्ली आसा. म्हाजी ह्या हितूंतल्यान लोकांक एक अपील आसा, सगळ्यांनी ह्या रॅलीक सहभाग जावचें. तशेंच जी निधी एकट्ठा करपाचो जो आमचो हे आसा संकल्प आसा ताका सगळ्यांनी लोकांनी सपोर्ट करचो. आमदार जयेशान साळगांवां ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण केलें. ते 100 kVAचे असले, ते 100 kVAच्यान आमी 200 kVA ट्रान्सफॉर्मर पावर बूस्ट केल्लो आसा. हो एक काम आमचे कडेन हांगासर जाल्लें आसा. स्ट्रीट लायट्स नव्या ज्या जाग्यार पोल्स नासले थंयसर पोल्स पावयल्या, ज्या जाग्यार सिंगल फेज लायन आसली त्या जाग्यार त्या घरांक 3 फेज लायन पावयल्या. स्ट्रीट लायट्स ऑलमोस्ट आमी सगळे सालिगांव कंप्लीट करतात. जे ओल्ड स्ट्रीट लायट्स आसा ते आमी रिप्लेसमेंटाक धाडिल्ले आसा. इन प्लेस ऑफ दॅट वी वील गेट न्यू स्ट्रीट लायट्स. तर विथ रिगार्ड टू इलेक्ट्रिसिटी वी हॅव विथ द सपोर्ट ऑफ द सालिगांव पंचायत, विथ द सांगोळडा पंचायत आणि पिल्यान पंचायत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.